Granfuriak A21. Nove git rosun gaya, ormesh morak vakana, shekan shek pritu mi foi, devak sud git gaya, ormesh morak chamana, gita gayo. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सगळ्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे गोड तुमचे सगळे आसूं. आयचे मीस आमी बिरयता रुजारियो डिसूजा हाच्या आत्म्यान, तशेंच मागता जुजी आनी फ्लाविया फेर्नांडीस हांच्याय आत्म्यान. देवान तांची काकूट करून जेजू ख्रिस्ती रूप पडून पावून तांच्या आत्म्या पासत आमी मागया. बाबडीनो, जेजू शुभ वर्तमानांत फारिजेवांक खोर उतरांनी उलोवन भायल्या स्वरुपान न्हय पूण भितरल्यान बरें जावंक तो मागता. आमी भायल्यान न्हय पूण भितरल्यान अदीक सात्वीक जावन जेजू भाशेन जावंक आनी कोन्यांतल्यान बरेपण विस्तारूंक आयज जेजूचो दर एकल्याक आमकां उलो. ताचो उलो आमी आयकूंक आनी ताच्या उतरांचेर नियाळ करूंक आमकां आयज आदार आनी कृपा मागया. आनी कांय फावटी आमी चुकले हांव देखून देवाचें आनी एकामेकाचें भोगसणें मागया. काळजांतान दोतोल्यांक भोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोमिया काकुतकोर, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुतकोर, आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोमिया काकुतकोर, सर पविता देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय. जें तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां बासायताय ताची आशा धरूंक बोलेपणान आमकां फावो कर. आनी ह्या वतीर संवसारांत सुर्गीच्या सदां तोखतल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर. मी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. भागिवंत पावलून तेसालोनिकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आमी कसले कश्ट काडटले आनी कशे हारपीत जाताले हाचो तुमकां उगडास आसा. तुमकां कोणाकूच जोड जायना जावंक आमी तुमकां देवाचें शुभ वर्तमान परगडटाले तेन्ना दीस रात आमी वावर करताले. बाबार्थाचें सोद तुमी मानून घेतलां तेन्ना हांव तुमचे सोरी कशे भाशेन प्रमाणीकपणान न्यायनितीन आनी चुकी विरेत आमी चल्ल्या ताचे गोवाय तुमी आनी देव. बापूय आपल्या भुरग्यां सोरी करता तशें आमी तुमचे मदल्यार जोण एकल्या सोरी केले म्हूण तुमी जाणात. आपल्या राजाच्या वैभवाक तुमकां आपयल्यान त्या देवाक सोबता तसलें जिवीत तुमी जियोंक तुमकां आमी सारकी वाट शिकयली. तुमकां दीत दिलो आनी नेटान उलो मारलो.
देवाक निरंतरी आमी आर्गां दिवंक आनीक एक कारण हें आमचे कडसून तुमी देवाचो निरोप घेतलो तेन्ना मनशाचे उतर कशें तुमी तो मानून घेतलो ना वगर देवाचें उतर कशें तर तें खरेंच ताचें उतर आनी तुमा बाबार्थ्यां मदें तें आपलें बळ दाखयत आसा देवाचें उतरें आमचो जबाब सर्वेस्परा तुवें म्हजो थाव घेतलाय तूं म्हाका वळखताय जबाब सर्वेस्परा तुवें म्हजो थाव घेतलाय तूं म्हाका वळखताय तुज्या आत्म्या कडचो खंय म्हूण पयस सरून वचूं तुज्या मुखा वेलो खंय म्हूण पळून लिपूं स्वर्गार चडून गेल्यार तूं आसा थंय नरकांत पडून रावल्यार तूंच म्हजे मुखार जबाब सर्वेस्परा तूं थाव घेतलाय तूं म्हाका वळखताय पाकोटे लावन उदेती वाटेन उडून वचून जाल्यार दर्या उतरून अस्तंते वाटेन विराट सोदून काडल्यार थंयसरूय तुजो हात म्हजेर देंवता तुजो उजवो हात म्हाका गोठ धरता जबाब सर्वेस्परा तुवें म्हजो थाव घेतलाय तूं म्हाका वळखताय काळाक म्हाका लिपोवन दवरूं आनी म्हजे भोंवतणी उजवाड रातचो अंधार जावं अशें म्हणून जाल्यार तो काळोख तुका काळोख न्हय कित्याक तुज्या दोळ्या मुखार रात दिसा बरी परजळटा अंधार आनी उजवाड तुका एकूच जबाब सर्वेस्परा तुवें म्हजो थाव घेतलाय तूं म्हाका वळखताय सगळीं उद्गाराक उबी रावया सर्वेस्पराक जय जय जो कोण देवाच्या उतराक पाळो दिता असल्या मनशा सवे खरेंच देवाचो मोग सोपूर्ण जाला सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून म्हणलें दोंग्या धर्मशास्त्र्यानो आनी फारिजेवानो तुमचें कोटा तो तुमी चुनो काडलोल्या समाधी सारके त्यो भायल्यान मनशांक सोबीत दिसतात पूण भितरल्यान मेलोल्यांच्या हाडांनी आनी सगळ्या जिन्साचे हळशिकेन भरल्यात तेच परी तुमी भायल्यान लोकांक प्रमाणीक दिसतात खरें पूण भितरल्यान तुमी धोंगेपणान आनी खोटेपणान भरल्यात धोंग्या धर्मशास्त्र्यानो आनी फारिजेवानो तुमचें कोटा तुमी प्रवाद्याचे फोंड बांदतात आनी प्रामाणीक मनशांच्यो समाधी नेटयतात आनी म्हणटात आमच्या पुर्वजांच्या दिसांनी आमी आसलोल्या जाल्यार प्रवाद्याचे रगत वारूंक तांचे बरोबर आमी वांटो घेवचें नासल्या म्हणटच प्रवाद्यांक जिवेशी मारतल्यांची तुमी सोंसत म्हूण तुमचेच तुमी गवाय बरें तर तुमच्या पुर्वजांचें माप तुमी भरात जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अग्निदो आमकां सगल्यांक अनुभव आसतलोच कांय फावटी आमी आयकलां वो वाचलां एक पूण उपरांत अनुभव आमचो दुसरोच जाला देखीक कांय फावटी कामां जॉब्स पेपराचेर जाहीर करता कॉन्ट्रॅक्ट सायन करता पूण कांय फावटी थोडी कंडिशन आसता ती लिपोवन दवरलेली आसता आनी उपरांत जेन्ना तुवें हो कॉन्ट्रॅक्ट सायन केल्या उपरांत तुका गमता की सगळें सांगलेलें तशेंच ना थोडी लिपोवन दवरलेलें हो आमकां अनुभव आसा कांय फावटी आमी वस्तू ऑर्डर करता भायल्यान बॉक्साचेर बरें दाखयलेलें आसता
पूण भितर ही वस्त घेतल्या उपरांत घडये तो एक इमिटेशन ओरिजिनल प्रोडक्ट आसलो ताचो फोटो येता. हो कांय फावटी आमकां अनुभव आसतलो, कांय मनशां आमचे लागीं गोड मोवाची उतरां कशीं उलयता, पूण तांची मोन काळीज आनी दुसरेंच ती आमच्या फेवरांत ना, असलोय अनुभव आमकां आसा. पूण चलत्या जिवितांत बाबडीनो आमकां अनुभव आसा, सांगता एक उलयता एक, पूण उपरांत कर्तव्य दुसरेंच. आनी हे आमच्या मनांत आमी नियाळटना कांय फावटी आमी दुसऱ्यांक बोटां दाखयता, घडये हें अमक्याक जाता, हें अमक्याक आसा. पूण ही हिपोक्रेसी असली सगळ्याचे भितर आसताच. थोड्याच्या हितून कांय उण्या प्रमाणे, कोणाच्या कांय सुबेज प्रमाणे. पूण जेजू आमकां आयज कितें सांगूंक सोदता, आसा जाल्यार आमचे भितरय असली हिपोक्रेसी मानून घेवंक. पूण गरजेचें तें जेजू आमकां सांगता, तुजें काळीज खंय आसा. काळीज तर स्वताचें, काळीज तर मोवाळ, काळीज तर तुजें दुसऱ्याच्या हुस्क्यान भरलेलें, जाल्यार तुजें कर्तृत्वां भायल्यान एक आनी भितरल्यान दुसरी अशी जावची ना. म्हणून काळीज तर आमचें बरें आसा जाल्यार हें आमची वागणूकय बरी जातली म्हूण जेजू सांगता. फॅरिजीज म्हळ्यार सेपरेटेड वन्स. जुदेवा मदें हो एक जोमो आसलो जाणी आपणाकूच कुशीन दवरलेलो आनी मागणे करून देवाचे कायदे पाळून ते आपूण अदीक सात्वीक म्हणून ताणें हो जोमो घडलेलो, जोमो बरो. पूण उपरांत काळ वेळ भरल्या उपरांत जे ते करूंक लागले, जो जोमो ताणें घडलेलो त्या प्रमाणे ते चलना जालें. ते फकत सांगूंकूच उरले, पूण आपूण ना जालें. हाका लागून जेजू खोरायेन तांकां म्हणटा, तुमी जमनीर बांदलेले फोंड कशे, धवे फोंड कशे. इस्रायलाक तेन्ना फोंड बांदताले आनी ते वाटेक आसतना ताचेर पांवां दवरिना जावंक तांकां चुन्यान ते पेंट करताले. आनी जेजू तेंच उदाहरण घेवन तांकां म्हणटा, भायल्यान दिसता तसले तुमी बरे फोंड, पूण भितरल्यान तुमी कुसलोले. कसली उतरां जेजू तांकां म्हणटा. बाबडीनो, मास्क जायते फावटी आमी घालता. ही मास्क कांय फावटी आमची ह्या दिसांनी अदीक करून वायरसाक लागून घालता. मास्क जायते भशेचे आसा. पेपराचेर आमी वाचताले फाटल्या दिसांनी कोण मोतयां पासून लावन, डायमंड्स लावन असली मास्क घडलेली. गरजेचें तें मास्क कसलें, जो वायरस आमच्या लांग्सांनी भितर पावना वो आडायता तसलें. सोबेक आसता तसलें न्हय, भितरली उदीक नितळसाण आसूं, भितर नितळसाण आसूं. जे मास्क आमी घालूंक जाय तें असलें. बरें आमच्या कन्यांनी जेजू आमकां सांगता, आमी दुसऱ्यांक पावूंक, मोग दाखोवंक, हुस्को दाखोवंक असलें काळीज घेवन जियेयात. जेजू आयज सगल्यांक आमकां सांगता, आमी कोणाक हाका ताका बोट दाखोवंक जायना, आमचेच भितर वचून पळोवया. जर तर असली आमकांय गत आसा, उलोवप आमचें बरें, काळीज आमचें पयस, जाल्यार हें काळीज नितळ पयलें करून पावया. आनी जेजून आपणेंच हें तोंडी सांगूंक ना, ताणें पयलें आपलें एग्जाम्पल दिलां, आपणें करून दाखयलां. म्हणटच आमकां इमिटेट करपाक हो तो मनीस न्हय, पूण तोच जेजू. ह्याच जेजू लागीं आमी मागया, सायबा तुज्या काळजा सारकें आमकांय एक नवें काळीज दी म्हूण. Return each other with Kavya C1, page 28. आमचे दोनात उबारून सुरेश ओलावले दोया. आमचे दोळे उबारून देवा बाबू बोलूया. आमचे काळीज
म्हज्या बाबा बनिदा म्हज्या तुमचें बलिदान सर्प विदा देवा बापाक मानता तसलें जावन मागात. प्रार्थना. सर्वेस्परा एकेच बोलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलेली पोरसां तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक निर्वासुया. सर्वपवित्र बापा, सर्वपवित्र आनी सासणाच्या देवा, सर्व कडेन आनी सर्व ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं दुयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दौलबार तुजी तर महिमा वाखाणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र दौलबारांचा सर्वेस्वर, स्वर्ग आनी संवसार तुज्या सर्वेस्पराचे नांवे बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोग. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसूंक विचारी ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे पासत समोर उरची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आपलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्यानी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या कुडासाक करात. तिसरो उद्घाटन बाबार्थाचो गोठ परगटुया. तुज्या कुर्सा तुवें आमकां सोडयले सोडया, संवसाराच्या सोडवाक आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतेपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याक देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, केपें तुमचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमो सुदारून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. रोजारियो डिसुजा हाच्या आत्म्याची काकूळट कर. तशेंच आमी मागता जुजे आनी फ्लाविया फेर्नांडीसांच्याय आत्म्याची काकूळट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत तुका मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हांगासर आमी मिसाक एकठांय जाल्या आमची सगळ्यांची दया करून आमी मागता. आंतवार बरे देवाचे माये संगती भाग्यान धर्म दितांनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सत पदवीदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमच्या सरवंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राय जावं येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दसवडो पुरायचे सांगताली आनी आमी आमचें केलेल्या शकता तशी आमची भक्तां दवस आनी आमकां ताणें नाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्कय आमकां दी. सुरींच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजी उदारका कृतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. समय जेजू क्रिस्तांतले तुज्या दवरतांमुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दियान तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजो चलयताय सासणाच्या सासणा समेची शांती सदां काळ तुमचे समे आसो. एकामेकाक मोगान शांती दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. शेळीच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सहभागी.
Somoce mascata, numoce rogot pieta, taka sasnace civita sa, ane nimane disa, ampoka civotu kurtova. Pratkuya. स्वर्गीचे बापा तुवें काकुलतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस ओतम्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्या आमच्या काळजांची उर्बा अदीक अदीक वाडय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं सर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा गाण्याचो T3 आदराचे माये तुगे माये मोगाणे आमकां तूं सांबाळ आमकां तूं सांडू नाका गे मोरणाच्या वेळार आमकां तूं सांबाळ आमकां तूं सांडू नाका गे मोरणाच्या वेळार